पिटार झाला. पाऊस पडला त्या लागून खूप पाऊस पडला. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आता कमीत कमी 50% पिटार झाले. लोकांनी थोडे परत लायलेली भातापासून किसले आपलेली पिटार झाली, लायल्ली पिटार परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली. सदां एवरी इयर अशेंच जाता? ना अंदू चड 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 जाला. म्हणून चड पावस पडलो. चड पावस पडलो. सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां? सरकार आमकां नुकसान भरपाय दिवपाक दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा. भाताची किंमत कित्याक वाडयना? शेतकार जे भात पिकयता ताका अधिकारूच कांयच ना भाताची किंमत वाडोवपाक. सरकार सारें वाडयता, बी वाडयता, आमिलाचो पेमेंट वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? कमीत कमी 27 रुपया तरी गव्हर्मेंटान रेट आता रेट कितें आहा आता तुमचो? 22 रुपया. 22 रुपया. आनी शेत जेन्ना तुमी लायतात शेतकार तेन्ना खर्च कितें म्हणून येता तुमकां टोटल? आम्ही वर्सभर काम करता तें आमी हिशोबच धरना. आमी स्वता काम करता. आतां लावपाक गेलो एक खणला जाल्यार 10,000 रुपया तेंची लावणीचो. 2 पुरी ताका सारें हेगे कोणाक एक पुरी ताका उरया जाय. पूण 18,000 रुपया खर्च येता. खर्च जाता 18,000. आनी शेत लायल्या उपरांत मागीर फायदो कसो कितें? फायदो जालो 15 खाणी भात पिकता. म्हणजे हेतून जास्त असो फायदो हो का? जास्त फायदो आमी जी मेहनत करता आमी शेतकार कुटुंब जे काम करता त्याचं हे काय नसना त्याच्यावर काम करता. तुमकां रेट कितें म्हणून वाडोवन जाय म्हणटा तुमी? कमीत कमी 26 रुपया तरी आमकां रेट मेळूंक जाय. 26 रुपया? गव्हर्मेंट 22 रुपया दिता ती 26 रुपया गव्हर्मेंटान करपाक जाय. एके वटेन सरकार सांगता की तुमची शेतां आहा पळय ती तुमी करा, पडीक दवरी नाकात. सरकार सगळं सांगता, आमदार सांगता, मंत्री सांगता, पण ते काय करपाचें ना. ते विधानसभेन गजाली सांगता. भायर तेजे काय जायना. भायर कांयच आतां जायना. इतकी नुकसानी जाल्या. कोण एकटे कोण येयला, मंत्री आमदार येयला, कोण हांगा पळोवपाक येवना. कोण देवना? कोण येवना. म्हणजे तुमच्या आतां भेटीक खंयचूच कन्सर्न ऑथॉरिटी वो आमदार पावूंक ना हांगासर भेटीक? शेतकरी आमदार येवंक ना, मंत्री येवंक ना, ऑफिसर कोण येवंक ना, एग्रीकल्चर खंयचे डिपार्टमेंट पावूंक ना हांगासर? अच्छा. कितें म्हणून सोदताय? माय तुमचें नांव सांगा. म्हाजें लूट लॉस. ओके, तुमी शेतकारूच न्हू? कितें सांगूंक सोदता जे तुमचें इतलें नुकसान जालां म्हणटा तुमी? आमकां वर्साचे साडे वाडटा, बिये वाडटा, कांदे मानाय वाडटा. पयल्या वर्स आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले. आनी सारें वाडून सगळें वाडून आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी. आमी भात दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली. आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या. तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ती आमकां दिवंक ना हे वावता सरकार गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें कितें पळोवंक. आनी आमकां हांव न्हू कुसळा सगळें पिड्यार जालां. हांव न्हू पत्ते लांग पडला. आमकां बेश्टेच चड जाता. आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें कोणें कितें तें पळोवंक. कोण येवंक ना? आतां पळय आमची ऑथॉरिटी वर्सां जालीं 22 रुपया. आनी आमी हाडटाना आमी कितलें म्हारग हाडटा पळय. एक पोती हाडटा आमी हांव न्हू आनी 725 पोती लायल्या. वर्साचे वर्सां वाडटा पूण आमकां फायदो कांय जायना. कितले 20,000 हानी एक जाता बेश्टीस आमकां. आनी तितले भाताचे आमकां तितले पयशे येयना. ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान कितें आमची सबसिडी दिताली ती आतां पत्ती आमकां सबसिडी दिवची. सध्या सबसिडी बंद आहा? बंद आहा. ह्या वर्साकूच बंद आहा. आदी आमकां मेळटाली 2 रुपया सबसिडी दितालो गव्हर्मेंट. ती बंद केल्या. बंद केल्या. तुमी आतां आमकां डायरेक्ट आमकां ते 22 रुपया कितें येता तेच दिल्यात हांव पयशे. कितलीं वर्सां शेत करता? आतां 40 वर्सां जालीं हांव करता. 40 वर्सां. रेट तीच आहा? रेट मीन्स आतां पयलीं आमी 40 वर्सां मीन्स तेज्या आदी आमी भातां उकडून तांदूळ करून विकतालीं. आतां तेज्या उपरांत आमकां घेवपाक आतां हितून घेवपाक बा सगळ्यांक आतां हें जालां म्हणून आमी आतां बसतांकां घालता. तेज्या पयलीं आमी करता शेतां पूण तांदूळ करून बाजारां करून विकतालीं. सध्या असेंब्ली चालू आसा. आमदाराक कितें सांगूंक सोदता ह्या बद्दल? आमकां हें पिड्यार जालां आनी कितें आमकां सबसिडी दिवताली ती आमकां आमची दिवची म्हणून मागता. ऑलमोस्ट कितलीं शेतां हांगासर ह्या वाठारांत आसा आनी कितली पिड्यार जाल्ली सध्या अंदू? बेश्टी शेतां म्हणजे आमच्या सांगोड्ड्यान आहा. आनी शेतां दुसऱ्या गांवांनी आहा पूण दुसऱ्या गांवांनी शेतां करिनात.
सुद्धा शेतां कोत्ता आमच्या सांगोलदा आनी गेली तेन्ना दुसरी शेतां आहा आनी आमकां पळय केन्नाच आमच्या सांगोलदान एकदां कोणे करून एकाच तेणें आमकां सारें दिलेलें दुसऱ्या गांवांनी मायकल लोक सगळ्या गांवांनी सगळ्यांक सारें बी मेवता आमकां सांगोलदान केन्नाच मेवंक ना एकदांच मेवलेलें सारें खंयच्या वर्सा 3 वर्सां तुमकां आ, आमकां सालीला व्हरोन तेणें एक कोटी दिले दिलीप पडवळकर दिलीप पडवळकर आसले ते आमदार तेन्ना आमच्या सांगोलदान केन्नाच तेन्नाच्यान तुमकां बिया मेळत अजून मेळोंक ना आमी अजूनच घालता आनी दुसऱ्या गांवांनी सगळ्यांक सारें बी सगळें मेवता अच्छा जे कितें हाडटात पळय ते तुमी तुमच्या खर्चान हय आमच्या खर्चान सगळें आमी करता अच्छा तेंका फ्री मेवता पूण आमकां मेवता आनी आतां भात पिकले की मशिनां जेन्ना घालता कापणे खातीर तेन्ना आमी जाले म्हणटच आमी पळयता तेन्ना ते तुमच्या खर्चान ते आमी जाले म्हणटा आमी पळयता तेन्ना आमची जाल्या आमकां मिशिनां धाडा मागीर ते आहा न्हू आमचे अच्छा आतां कितली शेतां पिड्यार जाल्ली आहा अंदूच्या पावसाक जायत्याच जाणांची वरले म्हणजे आतां म्हाजे 10 किलो आहा जाल्यार 5 किलो पिड्यार जाता कोणाची हाणी आल्या तितून ते 5 किलो पिड्यार जाता हें जालां हांव पूण खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी या डिपार्टमेंट आमदार तुमच्या मेरेन अजून भेट दिवपाक तुमकां येवंक ना हांगासर आनी इतल्या वर्सां आमकां हें पिड्यार जायना पूण हांवूच जालां अंदूच पिड्यार जाला अच्छा आनी आतां आमकां कितें तें नको आमची शेतां पळय हा एका शेतान न्हू सगळ्या शेतांनी एक जे भाग जालां ते मदें कातरून उडयता आनी सगळे पाली हातांनी उडयता कोण भोंवता शेतांनी तो आमकां कळोंक ना म्हणजे लायले रोयलेले रोयलेले सगळे कोण कशी भोंवता जानवर कोण तें आमकां कळोंक तुमकां कितें दिसता जनावरां हें करता कसलें तरी कोण जानवर आहा आमी इतलें काडून रस्त्यार व्हरून उडयता हांव पाली 2 दिसांनी ती कातरली म्हणटकूच येलो जाता पुडके पिये अच्छा मागीर तुमकां ते परत लावचें पडटा कोण आमकां रातचें जाता कोण जानवर आमकां या तुमचें नांव सांगा म्हाजें आशा पालयेकर कितें सांगूंक सोदता आमी सांग सोदता कितें म्हाजें 3.5 खांडी शेत आहा एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक ओपलेलें न्हू बरें येयल्लें तें पावसान सगळें कुसलें नंडीत येयलें आतां भात कांयच ना पयस तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी चलांकूच सगळें फ्री आमकां सांगोलडान कोणूच फ्री दिना आमदार फक्त मागता येता आमचे कडेन ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुम्ही केन्ना आमदारा कडेन वचून तुमच्यो अश्यो मागण्यो त्यांच्या फुड्यान मांडलेल्यो आसा आमी केन्ना मागोंक ना पूण आमच्या वयतात न्हू थंय हे तेंच्यांनी ते एक्शन घेवंक जाय न्हू ते कोण आपल्या आहा तांकांच दिता आमच्या सारकेल्यांक कोण दिता गरिबांक म्हणजे आमदार फक्त वोटिंगाच्या टायमार तेन्नाच येता केन्ना येता आमचे कडेन नाल्यार आमदार केन्ना भेटीकूच येना आमच्या भेटीक खंय येता शेतां सुद्दां पळोवंक येना आतां गेला मागीर शेत पळोवंक येयल्या ते ना ते तुमी एक्शन घेवचें पण आमकां ती भरपाई दिवची खाणयेची पूण इनॉग्रेशन तर म्हणजे भरपूर जाता ह्या वाठारांत येतात लोक म्हणजे कोण पळयता ते शेतां बितां येवन ना नाल बीन फोडप जाता पळय कितें कार्य जाता तेन्ना भरपूर जाता न्हू ह्या वाठारांत जाता थंय पळोवंक येता लोक. शेतां पळोवंक ते येयना शेतां पळोवंक येना ना. मागीर शेतां करा म्हणटा सरकार पडी दवरी नाकात आदली परंपरा म्हणटा भुरग्यांकूय शिकया म्हणटा आनी रेट वाडोवंक जाय न्ही तेंच्यांनी 22 आतां आमकां दितात ते कितलीं वर्सां जालीं म्हाजी आई करताली आतां आमी तिच्या वाड्यान आमी आहा 50 रुपया आमकां दिवंक जाय न्हू किलो तरी हे भाऊ तुमचें नांव सांग कितें सांग भात बरें आहल्यार फक्त रातचे कोण कापतात मुनानसून कुडके नात आतां पिकता ना सगळे काबार दिसता ते कोण कापतात कोण खाता तो म्हणजे रातचे दिसाचे कोण ना भितर कोण जनावरां कोणी कापतात जनावरां म्हणटात माझ्याच न्हू खूब जाणांचे तिचे म्हणून कापले ती उलयल्या तिचे सगळे वयर तो आनी एक गेलो तेजे काबार घरा गेलो पाड्या जनावरां म्हणजे रानदुकर हे बहुत रानदुकर बी काय आणल्यो अच्छा आमच्या पळय खाताले आमचे मागीर हें उलयताले या
आमचे पैसे खूप असा 3-4 गाडया सुमार आमचे 2 खाडी ह्याच्यासाठी उदकात घुसतात वर्साच्या वर्सात 2-3 वर्सां सारखे आता आले ऑफ लेट म्हटल्यार तरी कुसले पहिले आज 10-12 दिवस राखले ओपन दूध आणि आता लायला न्हू झोपले म्हणून सांग 8 दीस राखूंक जाय ते उरले सांगले ते का 8-10 दिवस राखले मनाय घालून तर ते शेत सगळे सुगणे कुसले पारवे खातात. आणि आता हांगर लायला मिशिनान न्हू ते आता कुसता नुसतं हय सगळे शेतांनी उदक भरता हय अच्छा हे सगळे खंय गिरी सांगोळडा सांगोळडा ओके ऑलमोस्ट कितले शेतकार आता वाठारान हा जायते म्हणजे चडशे जाणांचे नुकसान जालें सांगोलदान शेतां हा सांगोलदान शेतां कोण गोंयता चडशे आमचे सांगोलदान शेतां सगळे हे सगळे एरिया आहा ती शेतांची सो आता तुमची मागणी आहा की सरकारान हांगासर येवन तुमची एक तर तुमची ती सबसिडी कितें आहा ती वाडोवपाची रेट आनी येवन तुमची भरपाई दिवपाची 98% सरकार शेतकरी पोरू फोटो काढून येयला पण तेंच्यांनी कांयच हें दिवंक ना आमकां भरपाई दिवंकूच ना फोटो काढून घेऊन गेले शेतान उबे रावा फोटो काडा आनी आमकां काडून दाखया कोणे सांगलें ऍग्रिकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां दिवंक ना भरपाई फक्त येवन गेले फॉर्मॅलिटी करून गेले ते फॉर्म भरून गेले फॉर्म बी ते अच्छा फोटो बी काढून गेले आमचे सारे टायमार हाडिना मग ते मग तुमकां बऱ्याचशा ठिकाणी आम्ही पळयता आमदार जे आसा ते सारे वाटप करता धान्य वाटप करतात तुमकां सांगोळडान कितें आणि एकदा सालीगांव दिली एकदा देवळान दिली ते उर्राय आसात सो तुम्ही सारे विकत हाडटा ते कितें इल्ले हे दितात ते 25 किलो बी दितात ते पावना आमच्या शेताक आमच्या साडीतीन खाणयो बी आसता न्हू ते आमकां सुबेज जाय एक तरी पोती दिवंक जाय एका शेताक एके खाणयो तरी दिवंक जाय ते कोण दिना आमकां ते 25 किलो घेवन कितें करतली आमी आमचे हाडटा आनी हें करता हप्ता आनी 100 किलो त्याचा गुळी सारे जाय 50 किलो उरया सारे जाय एका रात्री आणि कितली नाला आता 700 रुपया कितें न्हू 725 रुपया ते मातशें कमी करूंक जाय न्हू रेट ती तुमचे कितले 22 रुपयांनी घेता भात बस आणि हे पळय आमकां तेच बी घेवंक जाय तितले ते 725 म्हणना मागीर 25 केले पयलीं मातशें म्हारग आसलें वर्साच्या वर्सा वाडटा वर्साच्या वर्सा वाडटा आमी आतां कोणा आमकां शेतां जीव आसा करून करूंकूच जाय ती पुरवागांनी दवरल्या न्हू आमकां बरी दिसना हाडपाक हीच शेतां पडीक दवरपाक बरी हे जायना करून येयलेली आमी ती वचा न्हू हे परत तूं ते शेत सोडले जाल्यार ते आनी उपयोग जायना दोन दीन जाता भरता आनी रावता सो ते एवरी इयर करूकूच जाय करूंकूच जाय सोडल्या जाल्यार शेत पिड्यार आनी उपाय ना टिवीचे आता मागणी तुमची मेन कितें हे पळय आतां लोकांनी मेन कार्ड पडटा ते चोगम रोड वयता हय चलो खंयच्या चॅनलार येता जाता जाल्यार पळया कितें आमकां गोवोरमेंटान शिवपाचें कितें आतां तो यूज करता भात हाते काय चाय म्हणजे आता पर्यंत भातूच खाप असं